नमस्कार गोवंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोवंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। नॅशनल गेम्स मोगा ह्या इव्हेंटाचेर खेळा खात्या कडल्यान 2.80 कोटी रुपयांचो चुरो। लॉन्चिंगाच्या तुळेंत दोबराक खर्च विधानसभेत दिल्या लेखी जापेत स्पश्ट। गोंय अजून जावंक ना डिजिटली सक्षम, डिजिटल क्रांती अजूनय तरी फक्त एक सपन। खणी सुरू जाल्यो जाल्यार गांव जातलो काबार, मुळगांवच्या लोकांनी उक्तायली भिरांत। मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळीचे पयशे सरपंचाच्या बोल्सान, गांव उरले उदरगती विणे। सांगेच्या ग्रामसभेत लोकांनी सरपंचाक उजरायलो। कळंगूट खोबरावाड्यार भाड्यान रावपी एका 18 वर्सां पिरायेच्या चलयेन गळ्याक फास लावन केली आत्महत्या। पुलीस करतात फुडलो तपास। आनी काणकोणचे बस स्टँड जावन रावला जळारां पोसपाचें केंद्र। साथीची दुयेंसां पातळपाचो थळाव्या लोकांक पडला भंय। आता खबरो विस्तारान। सरकार वेगवेगळ्या निमत आनी इव्हेंटाचेर कोट्यांनी रुपया मोडीत आसा। हालींच नॅशनल गेम्साचे मॅस्कॉट लॉन्चिंगाचो सुवाळो जालो। मोगा मोगा करीत बरीच हवा जाल्ली। मात हे मोगाचेर सरकारान कितले मोडले तुमी जाणा। पळयात गोवंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। नॅशनल गेम्साचो मास्कोट मोगा तुमकां उगडास आसतलो। वेर इज मोगा करीत सरकारान आनी खेळा खात्यान बरेच वारे केल्ले। त्या सरकाराचो ह्या मोगाचेर 3 कोटींचो फोग। नॅशनल गेम्साचे लोक आनी मास्कोट लॉन्चिंग इव्हेंट मनोवपा खातीर सरकारान वट्ट 2,80,42,280 रुपया खर्च केल्यात। अंदू गोंयांत जातात त्यो 37व्यो नॅशनल गेम्स। खेर म्हळ्यार 36वो नॅशनल गेम्स 2020 सालांत गोंयांत जावपाच्यो आसल्यो। ते खातीरचो लॉन्चिंग इव्हेंटूय गोंयांत पणजे जाल्लो। सरकारान त्या इव्हेंटाचेर तेन्ना 57,85,000 खर्च केल्ले। मात उपरांत नॅशनल गेम्सा खातीरच्यो साधन सुविधा तयार जावंक पावंक नाशिल्ल्यान गोंयांत जावपी नॅशनल गेम्स उपरांत गुजरातांत व्हेल्ल्यो। म्हटल्यार तेन्ना नॅशनल गेम्स गुजरातांत आनी लॉन्चिंग इव्हेंट गोंयांत अशी परिस्थिती। खर्च गोंयच्या माथ्यार आनी गेम्स गुजरातांत। मात तेन्ना लॉन्चिंग इव्हेंटाचेर खर्च जाल्लो 57,85,000 आनी अंदू 37व्या नॅशनल गेम्साचे लोगो आनी मास्कोट लॉन्चिंगाचेर सरकारान मोडले 2,80,00,000 म्हळ्यार उणे तुणे 3 कोटी। तातूंतूय एक बाब आसा ती म्हळ्यार क्रीडा खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण इव्हेंट एजन्सीन अजून आपले बील सरकाराक दिवंक ना, देखून हो पेमेंट जावंक ना। जर कंपनीन बील वाडोवन दिले जाल्यार हो खर्च आनी कितलो वाडटलो ताचो नेम ना। आतां ह्या 2,80,00,000 रुपयांतले कितले पयशे खंयच्या गजालींचेर मोडले तेंय सरकारान सांगलां। फक्त लोगो लॉन्चिंग इव्हेंटाचेर 1,43,25,412 रुपया मोडल्यात। जाल्यार मोगा ह्या मास्कोटाचेर 4,37,485 रुपया मोडल्यात। मात वेर इज मोगा अशे जायरातीच्या गोंयभरच्या फलकांचेर कितलो खर्च केलो हाचो सारको हिशोब मात सरकाराच्या खेळा खात्यान दिल्लो ना। इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार हे आरोप विरोधका कडल्यान जायत आसा। गेल्या फावट आमी सरकार तुमच्या दारांनी स्वेरिंग सेरेमनीचे खर्चाचो आंकडो काडलेलो आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार खरेंच चलता काय ना ते हे आमी लोकां मुखार दाखोवन दिल्ले। आतां आमी नॅशनल गेम्स जो इव्हेंट जाला तेजो खर्चाचो आंकडो आमी आज तुमच्या मुखार हाडटा। मोगा करून व्हडलो बोवाळ जाल्लो सरकारान एक उमळशीक केल्ली। ती उमळशीक दाखोवपाक एक व्हडलो इव्हेंट केल्लो मास्कोट लॉन्च म्हणून आनी तितून मोगा हो नॅशनल गेम्साचो मास्कोट लॉन्च जाल्लो। त्या मास्कोट लॉन्चाचेर सरकारान 2.80 कोटी खर्च केल्यात। हे 2.80 कोटी मास्कोट लॉन्च ते लोगो लॉन्चिंगा भितरूच धरून हो खर्च आसा।
पूण मजेची गजाल म्हटल्यार गेल्या फावट 2020 जेन्ना नॅशनल गेम्साचो इव्हेंट लॉन्च जाल्लो, नॅशनल गेम्साचें लॉन्चिंग जाल्लें, तेजेर 57 lakhs खर्च केल्लो. आतां तो तेन्नाचो खर्च गेम्साच्या लॉन्चिंगेचो खर्च पळोवंक गेल्यार आनी आतांचो मास्कोट आनी लोगो लॉन्चाचो खर्च पळोवंक गेल्यार डबल जावन रावला. आनी तेन्ना तो इव्हेंट केलोच तेंच्यांनी कार पार्कान 57 lakhs म्हणून. पूण नॅशनल गेम्स तेन्ना काय गोंयांत जावंक पावले ना, कित्याक आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नासलो, तो गुजराताक जालो. आतां हो डबलीन आंकडो पळोवन एक खऱ्यांनीच शॉक बसता. भितरलो आमी पळोवंक गेल्यार 2.80 कोटी भितरले 4 लाख म्हणटा ते फक्त तो मास्कोट मोगा जेन्ना लॉन्च जालो, लोकां फुडें हाडलो, तेजेर खर्च केला. तर हे आसले आंकडे नॅशनल गेम्साचे इव्हेंट मॅनेजमेंटा बद्दल. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. डिजिटल इंडियाच्या फाटभुंयेर गोंयांक डिजिटली सक्षम करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या खरी, मात अजून मेरेन फक्त गोंयांतल्या 10च वाठारांत वायफाय करपाक सरकाराक यश आयिल्ल्याचें मुखार आयलां. विधानसभेत दिल्ल्या एका जापेत ही बाब स्पश्ट जाल्या. गोंयाक डिजिटली सक्षम करप, सगळे प्रशासकीय कारभार ऑनलायन करप, येवजण्यांचे अर्ज, तांचो स्टेटस तशेंच सरकारी प्रशासनातल्या वेगवेगळ्या खात्यांक थेट कंप्युटराच्या एका क्लिकाचेर उपलब्ध करून दिवपा मेरेन सरकारान पावलां मारल्यात खरी, मात त्या पावलांक फावो तशी जोड ना. आमदार संकल्प आमोणकर हांणी विचारिल्ल्या एका लेखी प्रस्नाक गोंयांत फकत 10 वाठारूच वायफाय हॉटस्पॉट करपा मेरेन सरकाराक येस. एक्टिवेटेड वायफाय लोकेशनात सांखळेन 3, पर्वरे 2, बिचोले 2, ताळगांव 2 आनी बाणावलेत 1 वाठाराचो आस्पाव. गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांत डिसेंबर 2023 मेरेन वायफाय हॉटस्पॉट करपाचे आयटी मंत्री रोहन खंवटेची लेखी जाप. सरकार म्हणटा वायफाय कनेक्टिव्हिटी टेंडर खंय इन प्रोसेस. डिजिटल इंडियाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान गोंयाक डिजिटली सक्षम करपाची मोख दवरल्या खरी, पूण गोंयच्या 10च वाठारांनी वायफाय हॉटस्पॉट करपाक सरकाराक येस येयला. म्हणजे एका सायडीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचें स्वप्न आसा की कॅशलेस इंडिया करपाचें. त्याच बरोबर गोंयची जी सरकारी ऑफिसां आसा गव्हर्मेंटाची, तितून सुद्दां आतां कॅशलेस प्रायस ऑनलायन पद्दतीन जातले. पूण सरकारान जर 10च वाठारांनी हे वायफाय हॉटस्पॉट केलेले आसा जाल्यार कितल्या फास्ट आनी कितपत हे गोंयाक ते डिजिटली सक्षम करपाक पावतले काय, होय तितलोच प्रश्न आसा. जग 5Gत पावला, सगळे मोबायलाच्या एका क्लिकाचेर मेळटा, बरेचशे वेव्हार आतां ऑनलायन. मात गोंयांत आजुनूय तशी डिजिटल क्रांती अवेटेड. वायफाय हॉटस्पॉट आतां काळाची गरज जाला, मात गोंयांत आजुनूय डिजिटल क्रांती तशी पयसूच आसा अशें वायफाय विशीं गोगलगायीच्या स्पिडीन जावपी सरकारी कारभार पळयल्यार दिसता. शाळा आसूं ना जाल्यार सरकारी वा खाजगी कार्यालयां ती ऑनलायन सक्षम जावप ही काळाची गरज हाची जाणविकाय घेवन सरकारान गोंयाक डिजिटली बूस्ट करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मायनिंगाक आमचो विरोध ना, पूण गांव काबार जातलो जाल्यार मायनिंग सुरू करपाक आमचो विरोध आसतलो. गरज पडल्यार कोर्टांत वतले अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी जोड बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना दिल्या. मायनिंग लिजाची पावणी करतना गांवाक काळखांत दवरला असो आरोप लोकांनी करून गांव वाचोवपा खातीर एकठांय येवन लढपाचो निर्णय घेतला. शेनवारा सांजे सरपंच तृप्ती गाड हांचे अध्यक्षते खाला मुळगांव पंचायतीत गावातल्या संस्थांची जोड बसका जाली. हे बसकेक पंचायत मंडळा सयत देवस्थान, शेतकरी, कम्युनिदाद संघटनेचे प्रतिनिधी आणि थळावे हाजीर आशिल्ले. गांव काबार जातलो जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशें जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकरान सांगले. जाल्यार गांवा फाटल्यान पंचायत आसतली अशें सरपंच तृप्ती गाड हिने स्पश्ट केला. जे मायनिंगचो विशय जो आहा कायज आमी पंचायतीन सगळ्यांच्या समक्ष दवरला आनी थंय सगळे देवस्थान कमिटी, शेतकी कमिटी, गुंडाक आनी पंचायत जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान हांव सुद्दां थंय उपस्थित आसलो. जो आमचो मुळगांवचो जो विशय आहा तो खूब गंभीर आहा. जी आमची जी घरां आहा मुळगांवची ती गांवकर वाड्यार ते मानसबाग पर्यंत ही लिजान आसा, मायनिंग लिजान आसा. आनी ती कंपनी कडेन आमच्या पंचायतीन पत्र व्यवहार सुद्दां केल्लो आसा. आनी ती लिजां आनी जी आमची देवस्थान देवळां आहा, जी तळी आहा, जी बाकीचे जे लिजान आहा ती तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन सेपरेट काडची, वगळोवची भितूनसून. आनी आमकां मायनिंग नाका अशें न्हू, आमकां मायनिंग जाय, पूण गांवचेर अन्याय करून गांवच्या लोकांचेर
असो नांगर फिरोवन आमकां मायनींग नाका. गांवच्या सगळ्या लोकांक एक संघ जर ते दवरून जर मायनींग चालू करता, गांवचे जे आमचे कितें अडी अडचणी आहा ह्यो तेंच्यांनी जर सॉल्व केल्यो जाल्यार चड बरें जातलें. पूण ते आयज तांकां हरशीं तेंच्यांनी आयज मिटींग दवरलेली पूण ते मिटिंगेक ते हजर रावूंक ना. त्या बद्दल तेंच्यांनी जाता तितकें हो लोक आमचो कोर्टान वयच्या पयलीं जर आमचे गांवचे जे विशय आहा ते तेंच्यांनी सगळे हाताळचे. आमकां मायनींग चालू जाय पुणून कशी गांवचो उद्ध्वस्त करिनासतना आनी जे आमचे बाकीची जे शेतां आहा तळी आहा लोकांची कुळागरां ही सगळी नश्ट जाल्ली आहा. तेचेर खंय तरी आमच्या सगळ्या आमचे जे मुळगांवचे सगळे बांधव आहा तांकां घेवन तेंच्यांनी कितें तरी हेचेर तोडगा जर पयलीं काडलो नाजाल्यार आमी एक संघ आमी सगळे मुळगांवकार एक संघ रावतले आनी हेचेर लढा आमचो हो प्रखर करतले. आमचे गांवचे लोकांचे जे हें आसा तो मत आसा न्हू आनी आमचे गांवचे कामगार आसा तेंचे जे मत आसा तेच्याच मताचेर आमची पंचायत बॉडी सपोर्ट करतली आनी तेंच्याच वांगडा रावतली. सध्याच्या लिजा प्रमाण मायनींग सुरू जालें जाल्यार गांव काबार जातलो. तशेंच गांवांतलीं उदका स्त्रोतां नश्ट जावन फुडाराक उदक मेळप मुश्कील जातलें असो भंय देवस्थानचो अध्यक्ष वसंत गाड आनी पर्यावरण मोगी रमेश गावसान उक्तायला. आमची घरां आसा देवळां आहा ही लिजानसून भायर काडची. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे आमची देगेकूच आमची घरां आसल्या कारणान बफर झोन जो आसा हो तुमी डिमार्केट करून दिवचो. हेंच्यांनी जर ना दिले जाल्यार आमकां आमचे सरकारा कडेन विनंती आसा की जे सरकार आसा तेंच्यांनी सरकारान हे जे बारीक जे गांव आसा हेंचेर लक्ष दिवपाक जाय. आयज जर मायनीचें जर ऑप्शन केलें जे आयज कितें ते डिमार्केशन केलां गांवांतल्या कोणाकूच भितर घेवंक ना, कोणाकूच खबर ना. मायनीचें जेन्ना ऑप्शन करता तेन्ना गांवांत ज्या जाग्यान मायन येता त्या गांवांत लोकांची घरां कितलीं आहा, लोकांक त्रास कितलो जातलो हे सरकारान पयलीं पळोवंक आसलें आनी मागीर ते मायनीचें ऑप्शन करूंक आसलें. आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार सरकारान आमच्या कडेन सारकें दुर्लक्ष केल्लें आसा. आनी हो जो आमच्या जाणट्यांनी गांव पयलीं पासून पुर्वजां पासून वसलेलो आसा ह्या गांवाचो हे निसांटान करपाक फुडें सरलेले आसा. हेजेर आमचो फूल प्रखर विरोध आसा. गोंयांत खंयसरच ना इतके व्हडले तळे आसा 16,000 स्क्वेअर मिटरांचे 69/1 ह्या सर्वे नंबरान. ते तळे पयलींच काबार केल्ले आसा पयलींच्या 50 वर्साच्या मायनीन. आतांय बी 50 वर्सां हे सुरू करतले. त्याच्यामुळे मुळगांवकारांक पाणी मेळटलें शेताक कुळागरांक तांकां पिवपाक फुडले येणारे जनरेशन आसा तांकां पाणी आशेंच ना मेळपाक. म्हणून हांव हातीन बाटली घेवन रावला ही पाणयाची आनी ही पाणी मागीर परत हांगा मेळणें कठीण आसतलें. अश्योच बाटली घेवन फिरचे पडटले लोकांक. अशी परिस्थिती मुळगांवचेर येतली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. सांगेवेले भाटी ग्रामसभेत अंगणवाड्यो आनी मायनिंगाचो विशय परस तापलो. गांवच्यो अंगणवाड्यो सामक्यो बिकट स्थितीत आसात. त्यो एक तर शाळेंनी शिफ्ट करच्यो वा दुसऱ्या सुवातेर व्हरच्यो म्हणून थळाव्यांची मागणी. दुसरे वटेन गांवांत मायनिंग सुरू जाला मात ताची 1 रुपयाची सुद्दां येणावळ पंचायतीक येना म्हणून गांवचे तरणाटे तिडकळे. आमचे एकूच मत जेन्ना आमी तेचे कडेन डिस्कशन जालें तेका आमी सांगलें कितें हो जी मायनींग आसा जी कायद्यान चलपाक जाय तेचे कडेन तो म्हणटा आपल्या एनओसी दिलना कांय दिलना. तोय म्हणटा तांकां कांय लागना आपल्यालें कांय लागना म्हणून असं म्हणून तो म्हणटा. पूण आमचे येणे प्रमाणे ते फाटले हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा मायनींग आसा ते येताना कशें शिस्त नासतना चलयताले आनी तो जे आमचे रोड जावं आमचे उदक जावं इलेक्ट्रिसिटी लायट जावं ती सगळी पंचायतीची यूज करता कळ्ळें न्हू. जाल्यार पंचायती रेवेन्यू कांय ना जाल्यार पंचायती आनी ते मायनींग पंचायती आनी अधिकार कितें आसता ना जाल्यार पंचायती जाल्यार ती मायनींग चलोवन कितें फायदो आसता तर. म्हणून आमचें कितें आसा आमी ताका सांगलें कितें तुज्यान समज जायना तूं देंव सकयल देंव तूं हितून भागा आसा तूं तेजे कडेन कितें घेतला ताका लागून तूं हें नाटक करता म्हणून. चडांत चड पळय ज्यो बालवाडी अंगणवाडी आसा रेंटाचेर आसात कळना तुमकां. मेन म्हणल्यार तांकां प्लेस आतां आमी आमचे हितून घालपाक शकता प्रपोजल घालपाक. पूण मेन म्हणल्यार आमचे पंचायती कडेन जमीन ना. खंयचे चल म्हणटा की जमीन आसल्या शिवाय काय ते प्रपोजल घालपाक शकना आमी खंयच्याय म्हणटो. आतां ते वाड्यान आतां कोंगाऱ्या म्हणलें कोंगाऱ्या बांदता जाल्यार जमीन ना. म्हागेले भाटी ऑलरेडी आसले हांवें म्हागेले भाटी वार्ड नंबर 7 तेन्ना म्हाका देवस्थानान जमीन दिल्ली अंगणवाडीची. पूण तो GSR पयलीं आसल्या कारणान कोण करना. तो म्हागेली हेचो फुडली एक जातली GSR चेंज करून. आनी सगळ्या हो पळय न्हू ऑल म्हाजे घाटी ज्युडिक्शनात प्रॉब्लेम तोच आसा रेंटाचेर आसा. मायनींग जे तुमी रेवेन्यू जनरेट जायना म्हणून तुमचे खंय तरी डिस्क्वॉलिफिकेशन रिझोल्युशन घेवपाक लायले तेजे बद्दल कितें सांगपाक? पळय रिझोल्युशन तेंच्यांनी कितें घेवं म्हाका पब्लिकेन
हांगा सरपंच करूं ना मागेले कसं म्हाका पंच मेंबरान केल्लो आसा आनी त्या मायनिंगे जो कितें इशू करता पळय ते मायनिंगेत म्हाका लेटर कांयच ना तेजेर हांव तेजेर कांय उलोवपाक शकना न्ही डिस्क्वॉलिफाय म्हणलें म्हणून जाल्यार हांव डिस्क्वॉलिफाय ते करूं कशें करपाक तें करूं हांव जातलो ना जाल्यार कायद्यान वयतलो न्ही तुम्ही पंच मेंबर खातीर ते मायन ओनरा कडेन पयशे घेवन आसा असोय आरोप लायता ते कशें आसा पळय सगळे म्हणटालेच कळना तेंच्यान म्हाका सिद्ध करून दाखोवचें हांवें तेजे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून बेश्ट उलोवपाक कितलें जाता कोणू म्हणटालो हांवें हेजे कडल्यान पयशे घेतल्या तेजे कडल्यान पयशे घेतल्या प्रूफ जावपाय न्ही तो कशें प्रूफ तेंच्यानी प्रूफ करपाक जाय तो हांव आसा भाटी पंचायतीक आनी आज भाटी पंचायतीची ग्रामसभा पार पडली हे ग्रामसभेक कितलेशेच इशू जे आसा मुद्दे जे आसा ते मांडले तशेंच बालवाडीचो जो मुद्दो आसलेलो मायनिंगेचो मुद्दो आसलेलो तो खंय तरी गाजलो बालवाडीची जी हे एरिया भाटी पंचायतीक जे बालवाडी आसा त्यो खंय तरी बिकट परिस्थितीन आसा अशें महिलांनी तशेंच जे पुरुश आसलेले तेणी मांडले आनी मुख्य म्हणल्यार मायनिंगाचो इशू मायनिंगाचे इशूचेर बरी भासाभास जाली जे काही लोकल आसले तेणी मायनिंगाचे पयशे जे सरपंच आसा ते पंच आसा तेंचे बोल्स भरल्या तांकां पयशे दितात म्हणून तो युथा बद्दल जे गांवचे जे समस्या आसा आनी रेवेन्यू जनरेट जायना हेजे वयल्यान भासाभास जाली आनी खंय तरी डिस्क्वॉलिफिकेशन करा अशें लोकलांनी रिजोल्युशन घेया अशें म्हणलें ते खातीर मातशें वातावरण तापलें पूण थोड्या वेळान जे सरपंच आसा तेणी आमच्या माध्यमांतल्यान उलयतना सांगलें की सपोज पयशे घेता जाल्यार आपूण तुमी सिद्ध करात आपूण पयशे घेता जाल्यार तुमी सिद्ध करात नाजाल्यार आपूण खंय तरी रिजायन जावपाक तयार आसा सपोज आपूण पयशे घेतले जाल्यार गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर वास्को नवे वाड्यार मेहबूब शेख हाचो सुरो मारून खून केलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो खून एंथनी फेर्नांडीस हाणें केल्ल्याचो दुबाव आसा मेहबूब शेख हाका चिखले हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हरतना मरण आयलें ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा स्टॅबिंग जाला सो तितून आमी आतां इन्वेस्टिगेशन आयिल्ले चालू आसा इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तितून एक एंटनी फेर्नांडीसान एक मेहबूब शेख ना ताका स्टॅप केलो तेंचे दोगी पर्सनल एनिमिटी कितें आशिल्ली आनी ताजे पयलीं झगडी बी चालू आशिल्ली तांचे आनी कितें मॅटर कोर्टान आसा अशें म्हणटात सो ऑल ऑफ अ सडन तांचे कितें स्पॉट ऑफ मुवमेंटान झगडी आली तेणें मेहबूब शेखान ताजेर बॅट मारली आनी तेणें एंटरीन काडून ताका चाकू मारली सो हितून तो चाकू ताका फेटल जाली आनी तो सद्या ताका आमी हॉस्पिटलान गेला सो थंय एक्सपायर जालो म्हणून आमकां न्यूज मेळ्ळा सो आमी थंय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो हितून पळयता आमकां कशें कितें आसा प्रिलिमिनरी टेस्ट केला आमी ताका हाडून पुलिशेन दवरला एंटनी हय कळंगूट खोबरेवाड्यार भाड्यान रावपी एका 18 वर्सां पिरायेच्या चलयेन गळ्याक फास लावन आत्महत्या केली आयतारा सकाळी 10:30 ते 11 वरांचेर पुलीस घटनास्थळाचेर पावन तपास सुरू केलो चलयेचें नांव रक्षिता लवाणी आनी ते मूळ कर्नाटक गदग कलसापूर तांकां हांगाचे रहिवासी आशिल्ल्याचें कळटा खोबरेवाड्यार खुबश्यो बेकायदेशीर लोकवस्ती वाडत चल्ल्या आनी ताका लागून खोबरेवाड्यार गुन्यांवकारी घडणुको वाडटात पंचायत आनी पुलिसांचे मजतीन हाचेर आळो हाडपाचो यत्न करतले अशें कळंगूट सरपंच वांगडी सपनीश वांगडकरान सांगलें आनी एक खोबरेवाड्यार अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट आयज सकाळीं एक धांक सुमार म्हाका खुबश्या जाणां कडसून फोन येयलो की हांगासर एक ती गल्ली आहा झोपडपट्टी की हांगासर एक सुसायड जाला काय मर्डर जाला म्हणून म्हाका कितें एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन गावूंक ना पूण येयली की हांगासर एक इन्सिडंट जाला म्हणून आनी मागीर जेन्ना हांवें इन्क्वायर केलें तेन्ना कळोन येयलें की एक 18 वर्साचें चेडूं लमानी रश्मी लमानी म्हणून तेणी आपल्याक हँग केलें म्हणून हांगासर आनी सांगचें म्हटल्यार जे एरियेन पळय जी लोक रावता इतकी हांगासर कोण मायग्रंट येवन रावता तेंचो कांय एड्रेस व्हेरिफिकेशन कांय जायना सो कोणूय येता आनी हांगासर रावता आनी तुमी पयलें आसतलें की एरिया मातशी आमची निग्लेक्टेड आहा आनी चडशे कितें म्हणटा ते मायग्रंट विदावट व्हेरिफिकेशन बी ते लोक हांगासर रावता रिक्वेस्ट करता आमचो परेश नायक आतां करंट PI आहा तोय आपली एक्टिविटी बरी आहा पूण हांगासरूय मातशें तेणी आनी एक
चड एटेन्शन दिवंक जाय आनी पेट्रोलिंग हांगा मातशें सुबेज सांगता कित्याक हांगासर रातचे पळय हांगासर ते टाउट्स म्हणूं नाका जावं बॅगर्स म्हणूं नाका चडशे एक एरियेन आसता आनी हांगासरूनच ते सगळे उत्पन्न जाता. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या ऑथॉरिटीं कडेन आनी आमचे लोकल बिलेंका दिसता ज्या कंडिशनांनी रावता खुबश्यो रॉबरी आनी बारीक बारीक मारामारीच्यो केसीस घडटा आसतल्यो त्यो आमकां खबर आसच्यो ना की तेंच्या भितर खुबश्यो झगड्यो जाता. आनी फाटल्या दिसांनी आमी येयल्ले हांगासर इन्स्पेक्शनाक तेन्ना पळयलें की थोड्यो पयशे झगड्यो आसल्यो म्हणून, पूण आतां पळयत जाल्यार आनीक तेंची संख्या वाडलेली आसा. सो हांव मागता परत एकदां आमी आसात एज अ पंचायत आमी फूल काम करतले ते कित्याक आहा तें क्लियर करपाक, तशेंच पुलिसांनी आनी बाकीच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी आमकां मातशें सपोर्ट करचो म्हणून. काणकोणचो बस स्टँड जळारांचो अड्डो जाला. सकयल्या भागात उदक सांठून राविल्ल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात जळारी जाल्यात. हे जळारांक लागून डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिली साथीची दुयेंसां पातळपाचो हुस्को लोकांक जाला. काणकोण बस स्टँडार पावसाचे उदक वचपा खातीर सारकी वाट नाशिल्ल्यान उदक सांठून उरता. ह्या सांठून उरिल्ल्या उदकांत जळारी जाल्यात. असल्यानी डेंग्यू आनी मलेरिया पातळपाचो हुस्को. फाटले 2-1 म्हयने जाले ही अशी परिस्थिती. मात कोणाचेच हाचेर लक्ष ना. काणकोणचे सरकारी प्रशासन आनी सामाजीक भलायकी केंद्राचे दोतर करतात तरी कितें म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. जेन्ना जेन्ना पावस पडटा पळय ह्या पयलीं शेत रोयताले. आतां कितें जालां मोठे मोठे प्रोजेक्ट काणकोणा येसान हो ह्या जाग्याचेर शेत करप जायना. ह्या पयलीं ह्याच जाग्याचेर व्हडलो सुर्यरुखूय आसलो आनी त्या सुर्यरुखा म्हळ्यार लोक रावताले आनी विश्रांती घेताले. पूण तो आतां सुर्यरुख मारप जाला आनी आतां हांगा ह्या जाग्याचेर उदक भरोवन उरता ह्या हेतूक शेतांक आनी उदक वचपाक वाट उरना त्या हेका शेताक. त्या खातीर आनी दुसरे सायडीच्यान तुमी पळयलें आसतलें सरकाराचो एक मोठ्या पैकी मोठो प्रकल्प जाल्लो आसा आनी प्रकल्प जाल्ल्यान ज्या जाग्याचेर तें उदक वचपाचें जें उदक सगळें आमच्या त्या शेतांत वचपाचें आमी केर म्हणटा थंय वचपाचें तें वचप बंद जालां. आनी आतां हें उदक सगळें स्टोर जावन उरता आनी एक वेळार दुसरी ज्यो ह्या हायवे वयल्यान ज्यो गाडी वयता पळय त्यो गाडयांक सुद्दां खबर उरना की इतलें उदक भरलें उरता रातचें. आनी अशे वेळाचेर मोठ्या प्रमाणांत हांगा अपघात घडपाक शकता. अपघात घडपा बराबरच हो जो जाग्याचेर आतां इतले दीस उदक सांठवून उरलें आसा. काणकोणाक सद्या तरी तश्यो डेंग्यूच्यो केसीस ना, मलेरियाच्यो ना, जाल्यार सुद्दां डेंग्यू मलेरियाची ह्या सारकी रोगाची साथ हांगा पसरपाक शकता. त्या खातीर जे आमचे हेल्थाचे जे मनीस आसा किंवा संबंधीत लोक आसा त्या लोकांनी हांगा लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. चावडी कदंबा बस स्टँड मुखार सायडीन ते शेत आहा, त्या शेता भितर अशें उदक भरलें आहा. हे हेल्थाचे सेंटर इन्स्पेक्टर हो आसा का काणकोणाक ना म्हाका कांय खबर ना. तेणी हेजेर एक नजर मारपाक जाय कित्याक ही डेंगू साथ जातकीर वयतले लोकांक त्रासा भरपाई 3 दीस पडटा. त्या ती नाल्यार भटकरा ओनराक एक नोटीस काडपाचें म्युन्सिपालिटीन ही फिलींग कर पूण म्हणून कित्याक नाल्यार हे उदका लागून त्या आडच्यान वचपाची वाट बंद जाला आनी रातीन व्हेकल वच्यो काल परी ह्या उदका पडपा साल्वार जाला. त्या मोठे एक्सिडंट जावचे पयलीं साल्वार करपा जाय. आनी दुसरें मागीर डेंगूचेर नियंत्रणा काणकोणा हातभार गेले दिसता म्हाका पळयलेल्या हे मच्छराची कितलेच मच्छर जाला. त्या खातीर म्युन्सिपालिटीची काम न्ही म्युन्सिपालिटीन तेमकां एक हें दिवपाचें हे फिलींग करून पूण करा म्हण कित्याक नाल्यार उदक अशें उरपा ना हिंगा. ते उदक सांठून आसता भितर किडी जाला काय नुस्तें काय हे काय ना ते मच्छर इतले वाडले लागीं कितें आसा काय म्हणटा राती लोक येता वचून लोकांक हिंचे वचपा जायना जितल्यान जिवाणें बाद जातात. हेतून कितें वेळ पडल्यार कितें उरूं शकता हेतून जिवाणें ते राती वयर सरकता उदकाचेर. त्या खातीर गव्हर्मेंटान बेगोबेग बंद करचें नाल्यार पुरोन पूण काडचें. ह्या दिसांनी गोंयांत डेंग्यूची आनी अनेक दुयेंसांची साथ चलता. सरकार लोकांक उपदेश दिता कोट्ट्यो अशी दवरूं नाका, अशी दवरात, आयदनांनी उदक साचपा दिवं नाका. पूण काणकोणा बस स्टँडाच्या एक 50 मिटरांचेर तेंकोन आनी मार्केटाच्या 100 मिटराचेर तेंकोन भर बाजारांक हांगा पळय अशी उदक साचलेलें आसा. हें उदक आतां कमी जाल्लें आसा, हें चड वयर आशिल्लें. हें उदक साचले कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणांत जळारी जाल्ली आसा आनी भितर जिवाणी जाल्ली आसा. थळाव्यांनी आमकां सांगलां लोकांचें म्हणणें आसा की बेगोबेग हांगा कितें तरी उपाय करचो नाल्यार फवारणी तरी करची. भलायकी खात्यान आनी सरकारान हेजेर दखल घेवन हेजेर बेगिनात बेगीन मार्ग काडचो अशी सगळ्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान प्रवेश. आतां एक बरी खबर. गोंयांत HIV आंकडो उणो जाला. 1999 हिस्पा भायर वाडिल्ल्या HIV दुयेंतींचो आंकडो आतां फक्त 257 पावला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत विचारिल्ल्या एका लेखी प्रश्नात ही लेखी जाप दिल्या. गोंयांत HIV विशीं जागृताय करपाक यश आयिल्ल्यान हें प्रमाण देंवलां अशें मंत्र्यान म्हणलां.
2007 मेरेन गोंयांत 1994 इतक्यो HIV दुयेंतीच्यो केशी सापडिल्ल्यो. 2022 वर्सा मेरेन फकत 257 HIV बाधितांची नोंदणी गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटी कडेन जाल्या. 15 ते 49 वर्सां पिरायेच्या मनशांक HIV जाल्ल्याचे गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या पळोवणेंत स्पश्ट. 2022च्या अहवाला प्रमाण 15 ते 34 वयोगटांतल्या 21% बायलांक जाल्यार 40% दादल्यांक HIV जाल्या. जाल्यार 35 ते 49 वर्सां पिरायेच्या गटात 34.4% दादल्यांक आणि 37% बायलांक 2022त HIV जाला. 1999 HIVचे प्रमाण गोंयांत हिस्पा भायर वाडिल्ले. हे प्रमाण 83% मेरेन पाविल्ले. तशेंच 4 ते 6% HIVची प्रकरणां गुरुवार बायलां मदीं लेगीत सापडिल्ली. ब्लड ट्रान्सफ्युजन तशेंच एका सिरिंजाचो परत उपेग करप, असुरक्षीत शारिरीक संबंध ह्या कारणांक लागून गोंयांत HIV बाधितांचो आंकडो वाडिल्लो. त्या उपरांत गोंय भलायकी संचालनालयाच्या जोडपालवान गोवा एड्स कंट्रोल सोसायटीन HIV विशीं जागृताय करप, दुयेंतींक योग्य वेळात उपचार दिवप, HIVच्यो कितल्यो स्टेजी आसता, ताची लक्षणां कितें हे विशीं जागृताय केल्ली. हाचे खातीर जायत्या वेळार बिगर सरकारी संघटनांची मजत सोसायटीन घेतिल्ली. सरकाराच्या ह्या अथक प्रयत्नांक आतां निमणें येस आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.